फेस्टिव्ह सीझन आशिल्ल्यान 2 जानेवारी मेरेन राज्यांत कसलेच कोविड निर्बंध ना म्हणटा मुख्यमंत्री। कोविड अलर्टाचे फाटभुंयेर आरोग्य अधिकाऱ्यांबरोबर बसका। सत्तावीस तारखेक सगळ्या हॉस्पिटलांनी तयारीचो नियाळ घेवंक मॉक ड्रील म्हणटा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे। डीन म्हणटा जाय तितलो ऑक्सिजन सांठो आसा, खंयच्याय परिस्थितीक तयार। सत्तरी कोपाड्यांक केबल फाशांत अडकून बिबटो गेलो। लोक म्हणटा सुणी पाडकां ना जाताली, राना खातें दखल घेना। राना मंत्री म्हणटा असले प्रकार चलचे ना, एक्शनीची शिटकावणी। दांडेलीतले बर्ची राना वाठारांत 4 पांयाचे पंजे कापिल्ले अवस्थेत वाघ सापडिल्ल्यान खवदळ। 15 किलोमिटराचेर फांसात अडकून बिबटो सोंपलो। मोपा विमानतळार टॅक्सी ॲप सर्व्हिस। टॅक्सीवाल्यांक लुकसाण जावचें ना, रजिस्टर जायात, मुख्यमंत्र्याचो उलो। कोणेय दादागिरी केल्यार खोपोवन घेवचें ना म्हण शिटकावणी। नव्या जुवारी पुलाच्यो पयल्यो 4 लेनी तयार जावन 29 डिसेंबराक उक्तावण। येरादारी वेवस्थेचो डीजीपीन घेतलो नियाळ। वागातोर वज्रान 2 हॉटेलांच्या गाड्यांक उजो। एका गाड्यांतलो सिलिंडराचो स्फोट जावन उजो। अग्निशामक दळान 2 व्हडले 1 LPG सिलिंडर वेळार काडिल्ल्यान मोठें लुकसाण टळ्ळें। केळशे दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर फी कावंटर परत बसयलो। बोवाळ जाल्ल्यान कांय दिसां पयलीं काडिल्लो। पर्यटन खात्यान पुलीस सेक्युरिटींत परत बसयलो। ताळगांव घरफोडी प्रकरणात पणजे पुलिसांनी एका राजस्थानी आनी एका दिल्लीच्या तरणाट्याक हैदराबादांतल्यान उखल्ले, गोंयांत हाडले। कोर्टान फर्मायली 3 दीस पुलीस कस्टडी। मेरशे खारफुटीची कत्तल करून शेतां पुरोवपाचें कांड। पंचायतीच्या राज्याक कांयच खबर नाशिल्लें। कानार पडटाच स्टॉप वर्क नोटीस। कर्म करपी कोणीय आसूं, कारवाय खंय जातलीच। देशांत कोविडाच्यो नव्यो 157 केशी। फाटल्या 24 वरांत 2 मरणां। एक्टिव्ह केशी 3500 सकयल। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचो कोविड अलर्ट। भारत बायोटेकाच्या नेझल वाशिनाक केंद्राची मंजुरी। कोव्हॅक्सिन कोविशिल्डाचो डोस घेतिल्ल्यांनी नेझल वाशिनाचो घेवं येता बुस्टर डोस। सिल्वर स्क्रीनीर ब्लॉकबस्टर थारिल्ल्या कर्नाटकी कांतारा फिल्माचे बेस्ट सीन आता शाळा कॉलेजांच्या कार्यावळींनी लागल्या दिसूंक। दिवचले राधाकृष्ण स्कुलाचो शिक्षक मितेश गांवकारान केलो कांताराचो सीन। म्हापसा पुलिसाची टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम नेटान। काणका मोहिमेत व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्ल्यान 36 कामगारांक घेतले ताब्यांत। कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयलो। जमीन बळकावपाच्या केशींत SITन मुखेल सूत्रधार मोहम्मद सोहेल आणि ओमकार पालेकाराक दिली 3 दिसांची पोलीस कस्टडी। FIR नव्यान। आता मेरेनची SITची 45वी केस। वाळपयतल्या गिफ्ट शॉपांतल्या कावंटरांतल्यान 25,000 रुपया उखल्ले म्हण पुलिसांनी हिरवे खुर्द सत्तरींतल्या तरणाट्याक धरलो। उत्तर सिक्किमात ट्रक पडतलो। इंडियन आर्मीचे 3 JCO, 13 सैनिकांक मरण। ट्रक स्कीड जावन ट्रकाचो ॲक्सिडंट जाला म्हण रिपोर्ट। सिरियल किलर द सर्पंट चार्ल्स सोब्राजाक नेपाळ बंदखणींतल्यान केलो मुक्त। 19 वर्सां उपरांत सुटका। नेपाळी कायद्यांत बरी वागणूक दाखोवपी कैदी जांकां 75% बंदखणीची मुजत पुराय जाल्यार तांकां सोडपाक मेळटा। अमेरिकेत स्नो आनी थंडीक लागून 2000 वयर फ्लायटी रद्द। नाताळाचो सण आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय, खास करून डेन्व्हर आनी चिकागो।
संसदेचे शियाळी अधिवेशन काल सावन तहकूब. शेड्युला परस 6 दीस आदीं स्थगिती. अधिवेशन 29 डिसेंबराक तहकूब जावपाचें.